नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। नरेंद्र मोदीन घेतलो तिसरे फावट प्रधानमंत्र्यांचो सोपूत। दिल्ली राष्ट्रपती भवनाच्या आवाठांत जालो इतिहासीक सोपूत विधी सुवाळो। प्रधानमंत्री मोदींचे मंत्रिमंडळात श्रीपाद नायका हांचो आस्पाव भावून मानले लोकांचे उपकार मुख्यमंत्र्यांच्यो भावूक परबी। श्रीपाद भाऊंक मंत्रीपद मेळपाच्या घोषणे उपरांत भाऊचे दिल्लीच्या घरा गोंयच्या भाजपा फुडाऱ्यांची गर्दी। राज्यात नेटाचो पावस, रस्ते गेले उदकापोंदात, झाडां जाली आडवी। वीज पुरवणेचेरूय परिणाम। सोमारा मंगळारा ऑरेंज अलर्ट जारी। सरकाराच्या मुद्रा येवजणेचो फायदो जाला दारबांदोडेच्या संतोष गांवकाराक। गिरणीचो व्यवसाय सुरू केल्ल्यान जालो आत्मनिर्भर। गोमंतक टीव्हीचो खास रिपोर्ट। आणि दोनूय डेडलाईन सोपून लेगीत स्मार्ट सिटीची कामां अर्धवट। फुटपाथावेले चेंबर अजून उक्ते। कंत्राटदाराची सुबेजपणां। आता खबरो विस्तारान। आयतारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तिसरे फावट प्रधानमंत्र्यांचो सोपूत घेतलो। सुवाळो दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनाच्या आवाठांत जालो। सुवाळ्याक राष्ट्रपती भवना मुखार 10,000 वयर मानेस्त आनी नागरीक हाजीर आशिल्ले। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी देशाचे तिसरे फावट प्रधानमंत्री। उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांचो केंद्रीय मंत्रिमंडळांत आस्पाव। श्रीपाद नायक हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना मतदारांचे उपकार मानले। मुख्यमंत्र्यांनी श्रीपाद भाऊक परबी भेटयल्यात। मैं श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लाखावयर मताधिक्य घेऊन जैतिवंत थारिल्ले श्रीपाद भाऊ मोदीच्या तिसऱ्या पर्वात मंत्रिमंडळात स्थान। उत्तर गोंयांतल्यान 6 खेपे वेचून दिल्ले खातीर श्रीपाद नायक हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना उत्तर गोंयच्या मतदारांचे उपकार आटयले। नमस्कार। सांगपाक खुशी भोगता की परत एकदा तिसऱ्यांदा माननीय मोदींच्या मंत्रिमंडळात काम करपाची संधी मोदीजीन दिल्ली आसा। हांव तांचो आभारी आसा। आतांच जे संभावीत मंत्री आसा हांचे सगळ्यांची मिटींग माननीय प्रधानमंत्र्यांनी आपयल्ली आनी ह्या मिटींगेक काही सूचना कशें कशें फुडें वचप, कितें कितें दिवप ह्याची सगळ्यो सूचना दिल्ल्यो आनीक बरें हातूंत वातावरणांत मिटींग पार पडली आनी गोंयांक प्रतिनिधित्व जे मेळ्ळें त्या बद्दल हांव म्हाका दिसता सगळे गोंयकार खूश जाले आसतले। गोंय तरी ल्हान आसलें आनीक ल्हान तरी आसलें परंतु गोंयची सदांच मोदी सरकारान आठवण केल्ली आसा आनी त्याच हातूंतल्यान परत एकदा हें प्रतिनिधित्व मेळिल्लें आसा। हांव ह्या बाबतींत सगळ्यांचें मना पासून अभिनंदन करता, गोंयच्या नागरिकांचे, मतदारांचे आनीक ही संधी जी प्राप्त जाली तांच्या खातीर प्राप्त जाली। हांव परत एकदा सगळ्यांक देव बरें करूं। मोदीच्या तिसऱ्या टर्मात श्रीपाद भाऊच्या रुपान गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा देखून मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी श्रीपाद नायकाचे अभिनंदन केले। दोतर आयज शपथविधी जाता प्रधानमंत्री मोदींचो तिसरे फावट आनी एक सगळ्यांक खोशयेची गजाल गोंयकारांक खातीर की श्रीपाद भाऊ हांकां आयज शपथविधी तांचोय जाता। सो कितें तुमचें रिएक्शन, तुमची कितें भावना? माननीय मोदीजीच्या 3.0 ह्या सरकारात आमच्या गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा आनी गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा आसतना आमचे सिनियर पार्टीचे वरिष्ठ नेता श्रीपाद भाऊ नायक हांकां मंत्रीपद मेळटा। ही गोंयकारां खातीर आनी गोंय सरकार म्हणून आनी म्हज्या खातीरय बी एक खूप अभिमानाची गजाल आसा, खोशयेची गजाल आसा। हांव त्या खातीर पयल्यात पयली श्रीपाद भाऊ नायक हांचें खूप खूप अभिनंदन करता की तांकां मंत्रीपद मेळटा त्या बद्दल। तांचे आज सांजे ते शपथ घेतले। निश्चित रित्या गोंय सरकाराक आनी गोंयच्या लोकांक हाजो फायदो जातलो। गोंयचे खासदार आनी 6 वेळा जिखून आयिल्ले खासदार श्रीपाद नायक हांकां केंद्रीय मंत्रिमंडळान पयल्या शपथविधीन स्थान मेळटा ही खूब अप्रूप अशी गजाल आनी म्हत्वाची गजाल गोंया खातीर म्हत्वाची, कारण गोंयांक इतली वर्सां प्रातिनिधित्व मेळत आयलां आनी श्रीपाद नायकाक ते परते मेळटा। ताका लागून एक अनुभवी गोंयचो फुडारी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ताका स्थान मेळप हें खूब म्हत्वाचें अशें आमकां दिसता। आनी ताजे परस म्हत्वाचें पयले मंत्रिमंडळ शपथविधीन तांकां स्थान मेळटा। म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या वेळार भाजपाची एनडीएची स्ट्रेंथ कमी जाल्या आनी इतलेंच न्ही जाल्यार कितलेशे अशे कांय आसात घटक, एका अर्दान नितीश कुमार आसा, दुसरे अर्दान आंध्राची जी टीम आसा तांकां मंत्रिमंडळान आस्पावन घेवप, म्हत्वाची मंत्रीपदां तांकां दिवप। ताका लागून पयल्या शपथविधीन श्रीपाद नायकांचो शपथविधी जातलो काय ना ह्या विशीं दुबाव आशिल्ले ते ना जाल्यात। हाजो अर्थ जे पळय कितें बीजेपीचे म्हणून जे काही म्हत्वाचे खासदार वेचून आयिल्ले आसात तांची जी पळय पयली श्रेणी आसा तातूंत भितर श्रीपाद नायक आसता। हें आतां आमकां पुरेपूर कळ्ळां
श्रीपाद नायकाचें म्हत्व ताका लागून वाडटा, श्रीपाद नायकाचें एकूण स्टेचर ताका लागून वाडला आनी केंद्रीय मंत्रिमंडळान तांकां स्थान मेळटा आशिल्ल्यान तांकां आमी परबी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी श्रीपाद नायक हांकां परबी भेटयल्यो. नायक हांकां मंत्री सुदीन ढवळीकार, मंत्री सुभाष शिरोडकार, मंत्री आलेख सिकेरा आनी आमदार दिगंबर कामत हांच्यांनी भाऊच्या दिल्लींतल्या घरा वचून परबी दिल्यो. आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण श्रीपाद भाऊ हो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो मनीस. तो जरी निबंदर ह्या भागात रावलो तरी ताचे सगळे ल्हानपण आनी सगळे शिक्षण हे म्हज्या मडकय मतदारसंघात दुर्बाट ह्या गांवांत जालां आनी ताजो म्हाका अभिमान आसा. आज 6व्या वेळा तो MP म्हणून फेजिवन जावन कॅबिनेट दर्जाचें मंत्रीपद ताका आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन डिक्लेअर केल्लें आसा आनी त्या बद्दल मन पासून ताचे शुभेच्छा करता. सदांच बहुजन समाज त्याचो आधार, बहुजना खातीर काम करपा, गरीब लोकां खातीर काम करपा खातीर ताणें स्वताचोच प्रयत्नशील राविल्लो आसा आनी मुखारय रावतलो अशें म्हाका दिसता. ताका शुभेच्छा दिता. ताका अशेंच आयुश्य आरोग्य लाभून अशीच देशाची आणि गरीब लोकांची सेवा करपा खातीर ताका उदंड आयुश्य आरोग्य लावूं हे देवा कडेन मागता. ही खूप मोठी आमकां अभिमानाची गोष्ट आसा सगळ्या गोंयकारांक. ही अभिमानाच्या स्वाभिमानाची गोष्ट जावन आसा की श्रीपाद भाऊ जो आसा पयलीं ते 6 वेळा जिखले आनीक दिल्लीत केंद्रस्थानी तांकां मंत्रिमंडळाची जबाबदारी मेळिल्ली आसा. हय आनीक नक्कीच ते पयलीं भशेन जशें काम करताले तेच्या पेक्षा चड जोशात ते गोंयकारांची सेवा आनी देशाची सेवा करतले. तांकां आयचे ह्या निमित्यान तांकां शुभेच्छा, मना पासून शुभेच्छा. आतां पर्यंत ज्या पद्दतीन श्रीपाद भाऊ गोंयची सेवा करीत येयल्ले आसा, उदाहरणां सांगपा जालें जर जायत जाल्यार ते देशांतले 10 ते 15 नंबरां भितर खासदार आसात जांणी आपलो सगळो फंड्स जो आसा पळय तो पूर्णता वापरला. हे आमी नजरे आड करूंक शकतात. एक. दुसरें, आयुर्वेदीक एपेक्स इन्स्टिट्यूट जे आसा पळय न्ही ते त्या सारखी संस्था हाडप देशा भितर म्हणजे गोंया भितर हे खरी म्हटल्यार म्हणजे मुखाल्ली 50, 100, 150, 200 वर्सां ती सेवा करीत आसतली न्ही ही संस्था. बरोबर. आणि विशेष करून त्याने हाडल्या ती पेडणे म्हालात हाडल्या. बरोबर. जो सादारणसो मागासलेलो तालुका आसा. अशेच पद्दतीन मोठे प्रमाणात तांच्या हातींतल्यान काम जावूं आणि सेवा घडूं अशी म्हजी अपेक्षा आणि प्रार्थना. We are happy that Goa is being given representation. We also are proud of Shripad Naik because this, if I'm not mistaken, is his 6th election. He has won 6 times consecutively, and therefore he deserves this position. I'm sure he will do justice to whatever responsibilities entrusted to him by our Prime Minister, and he will keep us going proud. He's had an impeccable career. Yeah. And I'm sure he will continue. He's through his good offices, he would be able to resolve many an issue that Goa is facing. आता श्रीपादाक घरा कडेन वचून ताजें अभिनंदन करून आयलां. ओके. I congratulated him. He deserved the victory also and deserved the cabinet post also. Because he is one of the most leader from Goa. म्हाका दिसता ताणें रिकॉर्ड केला 100 खेपे जिखून आज पर्यंत कोणूच 100 खेपे खासदारकी जिखूना. तो रिकॉर्ड ताणें घडयला आनी बरो मनीस सदांच लोकां भितर आसपी, लोकां भितर मिसळपी. कितलो फायदो गोंयाक जातलो अशें दिसता तुमकां? तो म्हज्या कोतान ताजो भरपूर फायदो जावपाक शकतलो. आमी ताजो फायदो करून घेवपाक जाय गोंयकारांक. बरोबर. थँक्यू.
तीन दिवसां पयलीं गोंयांत दाखल जाल्ल्या मॉन्सुनान आयतारा पुराय राज्यांत हाजिरी लायली. ह्या पावसान कांय वाठारांनी झाडांय आडवी जालीं, जाका लागून वीज पुरवणेचेरूय परिणाम जालो. हवामान खात्यान सोमार आनी मंगळाराक ऑरेंज अलर्ट जारी केला. देखून फुडले 2 दीस गोंयांत पावसाचें वातावरण कायम आसतलें. 2 दीस जाले गोंयान रेड अलर्ट आसलो पावसाचो आनी 2 दीस खूब पावस गोंयभर पडलेलो आसा. ह्या गोंयभर पावसान खूब कडेन झाडां पडली, वेगवेगळे आडतळे येयले. पूण ह्या 2 दिसान जो पावस पडला त्या पावसान खंय कितलो पावस पडला याची अपडेट आमच्या कडेन येयल्ली आसा. IMDन फाटल्या 24 वरांत कितलो पावस पडला याची अपडेट जारी केल्ली आसा. ती अपडेट हांव तुमच्या मुखार दवरता. काल पणजे हांगासर 93.6 mm पावस जालो 24 वरांत, जो काल सकाळी 8:30 ते आयज सकाळी 8:30 पर्यंत जालो. तो पणजे पडला त्या हिसपान 93.6 mm पावस पडला. केप्यां हांगासर 90 mm पावस पडला. ओल्ड गोवा हांगासर 81 mm पावस जालो. सांगे हांगासर 73.5 mm पावस जालो. मारगांव हांगासर 66.2 mm पावस जाला. वाळपय हांगासर 65.2 mm पावस जाला. काणकोण हांगासर 63.4 mm पावस जालो. मार्मागोव हांगासर 63.4 mm पावस जालो. दाबोली हांगासर 52.4 mm पावस जाला. म्हापसा हांगासर 46 mm पावस जालो. फोंडा हांगासर 37 mm पावस जालो आनी सांखळे हांगासर 30 mm पावस जालो. आमी पळयत जाल्यार 24 वरांत काल जो पावस पडला तो सगळ्यात चड पावस म्हणटा तो पणजे शहरांत पडलेलो आसा, जो 93.6 mm जावन आसा. आनी सगळ्यात कमी पावस जो लागलो तो सांखळे वाठारांत लागलेलो आसा, तो 30 mm पावस लागलेलो आसा. पावसाची अशीच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. धंदो करून जायते लोक आपल्या घरच्यांचो उदरनिर्वाह करतात. तशेंच सरकाराच्या मुद्रा येवजणेंतल्यान रीण घेवन ओकाम धारबोंदडीच्या संतोष गांवकारान गिरण घाल्या. पळोवया गोमंतक टीव्हीचो खास रिपोर्ट. ओकाम धारबांदोडेचो हो संतोष गांवकार. मायनिंग बंद जाल्या उपरांत ताणें स्वताचो एक वेवसाय सुरू केलो. सरकारच्या मुद्रा येवजणेंतल्यान रीण काडून गिरण घातली. पिठाची, मसाल्याची आनी खोबरेल तेल अश्यो वेगवेगळ्यो गिरणी तांणी घातल्यो. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांकूय ह्या गिरणींचो फायदो जाल्ल्याचे संतोष गांवकार सांगता. मिल घालपाचें कारण म्हणल्यार 2 एक तीर्थ आनी स्वतंत्र म्हणटा. स्वतंत्र म्हणल्यार म्हाजें पोट भरपाक लागून, म्हजो धंदो चलपाक लागून, आनी तीर्थ म्हणल्यार लोकांची सेवा. म्हणजे दोनूय वाटेन लोकांची हांगसर ही जी तेलाची जावं पिठाची आनी मसाल्याची गिरण आसा, एक तर बोरये किंवा फोंड किंवा सावड्ड्या त्या वाठारांत लोकांक वयचें पडटालें आनी ट्रॅव्हलिंगाक लागून लोकांक खूब त्रास जाताले. आनी त्या हितूंतल्या माध्यमांतल्यान हे हांगसर चालू करून लोकांची सोय जावची आनी लोकांक बरी सोय मेळची हे हितूंतल्यान आमी गिरण चालू केल्या. कसली कसली गिरण आहा तुजे कडेन? म्हजे कडेन तेलाची तेल काडपाची, खोबऱ्याची, मागीर मसाल्याची आनी पिठाची गिरण. आनी हितून आमी पीठ काडूनय आमी विकता. फ्रेश पीठ म्हणजे आमी काडून दवरिना. आतां कोणाची ऑर्डर येयली 5 किलो पीठ जाय, कोणाक 10 किलो जाय, तें आमी फ्रेश काडटा आनी तेन्नाच दिता. तसोच आमी गांवठी मसाला काडून विकता. म्हणजे जवळ तितून 18 प्रकारचे हें आसा साहित्य, इन्ग्रेडियंट्स म्हणटा. वेगवेगळ्या वाठारांतल्या गिरणींचेर वचून लोक हो वेवसाय कशा पद्दतीन करतात ते जाणून घेवन स्वता गिरणीचो वेवसाय सुरू केल्ल्याचे ताणें सांगलें. हांवें बँकेच्यान लोन घेवन केलां. मुद्रा लोन आसलेलो म्हणजे थ्रू बँकेच्यान. मुद्रा म्हणजे सरकाराचो येयलो. हय. आनी सरकाराचें म्हणल्यार जें कितें परमिशन जाय आसलेलें तें डिपार्टमेंटाच्यान रोखडेंच म्हाका परमिशन मेळ्ळें. मुद्रा लोन तुवें फक्त ह्या वेवसाया खातीर काडलें? जवळ कितले काडलेले? हांवें 6.5 लाख काडले. 6.5 लाख तात्काळ मेळ्ळे? हय, तात्काळ मेळ्ळें. तुका तेजो अनुभव आशिल्लो काय कितें? ना, म्हाका अनुभव कांय नासलेलो. हांवें समजलें की बोरये गिरणीर गेलो, बाकीच्या गिरणीचेर गेलो, ते कशें कितें काम करता तें पळयलें आनी तेंचे कडल्यान जाणून घेतलें. पूण आतां तुका लोक कितें म्हणटा की तुवें घालून कितें आमकां? खरेंच समाधानी, कित्याक आमकां इतले पयस वयता ते एक कमी जालो खर्च आनी लागीं हांगासर दवरून केन्नाय वचपा येता. कित्याक एक हांगासर शासकीय आतां इमारत आसा आमची धारबांदोडा तालुक्याचें म्हणजे कितें काम आसलें तेवूय करूं मेळटा, हेवूय करूं मेळटा. आनी दुसरें म्हणल्यार सगळ्यांनी म्हणजे अशें चडशे मोस्टली 90% लोकांक तेल जें आसा तें बरें मेळटा. म्हणजे क्वॉन्टिटी जी आसा, म्हणजे आमी कितें उतारो जो म्हणटा तो जवळ जवळ 60 ते 65, 75% सुद्दां तेल लोकांक मेळ्ळेलें आसा. सुशिक्षीत तरणाटी पिळगी सरकारी नोकरी मेळटली ह्या आशेन घराकडे बेकार बसतात.
तांच्यांनी सरकाराच्यो जायत्यो येवजण्यो आसात तांचो फायदो घेवन आत्मनिर्भर जावचे म्हूण संतोष गांवकराचो तरणाटे पिळगेक संदेश. जे तरणाटे अशे आसा पळय आतां, जे तरणाटे कांयच काम धंदो नासून शिकलेले खूब आसता पूण सरकारी नोकरी फाटल्यान लागता आनी बेकारूच बसता, तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव तांकां सांगूंक सोदता की तुमी सगळ्यांनी सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान न लागता स्वता आपलो हो बिझनेस. म्हणजे आतां हांव म्हाजो ओन बॉस, म्हाका कोण विचारूंक शकना, म्हणजे कोणाचो कंट्रोल ना, आपूण स्वता सगळें करपाचें. आनी आमकां आपल्या अंडर म्हणजे दुसरो म्हणजे म्हाजो एक बिझनेस चलता. आयज म्हाजे कडेन 2 जाण हांगसर कामगार आसा, ते 2 जाण कामगारूय पोटाक लागले. अशे तरेन एक बारीक बारीक वेवसाय मोठो वेवसाय वचना, बारीक वेवसायाच्यान तुमी मागीर मोठो वेवसाय जाता आनी सेल्फ एम्प्लॉयड जावपाचो तुमी चडांत चड प्रयत्न करात. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकार. स्मार्ट सिटीच्या कामाची दुसरी डेडलाईन सोंपून लेगीत अजून मेरेन राजधानी पणजेंतली स्मार्ट कामां पुराय जाल्ली नात. कंत्राटदाराक विचारल्यार ताची मिडियाक परती जाप. पळयात पुराय बातमी. एक न्ही तर दोन डेडलाईनी सोंपून लेगीत राजधानी पणजेंतली स्मार्ट सिटीची कामां सोंपिल्ली नात. विवांता जंक्शन ते काकुलो मॉल मेरेनचो रस्तो जाला, मात फुटपाथावेले चेंबर तशेच उक्ते आसात. आयतारा हे चेंबर दाखपाचें काम चालू आशिल्ले. हाचे गोमंतक टीव्हीचे फेसबुक पेजीचेर लायव्ह वार्तांकन चालू आसतना स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदाराची कब तक डालोगे अशी सुबेसपणाची भाषा. वो अभी आप पूरा करेंगे तब तो हम डालता रहेगा. ये अभी आप क्या कर रहे हैं सर? ये नहीं लेकिन क्या कर रहे हैं वो अभी? ऐसा कितना चेंबर है ओपन? नहीं, आप पूछ रहे थे ना कितना दिन डालेगा, तो मैंने बोला कि ये आप कंप्लीट होने तक डालेगा. तो आप हमको थोड़ा बताइए कितना चेंबर है, कुछ मालूम है आपको? आप कॉन्ट्रैक्टर है सर इसका, आपको मालूम नहीं है कितना चेंबर अभी तक इनकम्प्लीट है, कितना काम इनकम्प्लीट है? हे जे उक्ते चेंबर आसात ते फुटपाथाचेर मदीं आसात. पावसात जर उदक भरले आणि हे चेंबर अशेच उक्ते उरले जाल्यार तातूंत चलता पडपाचो भंय. गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने. मटक्याच्या विरोधात खंडपीठान जनहित याचिका घालपी याचिकादारान एसआयटी बंद करपाक हरकत घेतले उपरांत एसआयटीची फेररचणूक करपाचो निर्णय पुलीस खात्यान घेतला. मटके आड स्थापन केल्ली एसआयटी बंद जावची ना, एसआयटीचे फेररचणूक करपाचे आश्वासन वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्याचे याचिकादार काशीनाथ शेट्टी हांणी सांगले. खंडपीठाच्या आदेशा उपरांत मटके आड कारवाय करपा खातीर 4 वांगड्यांच्या एसआयटीची स्थापणूक जाल्ली. दरेकी 6 म्हयन्या उपरांत अहवाल सादर करपाचो निर्देश खंडपीठान एसआयटीक दिल्लो. 2017 साली गोवा गव्हर्मेंटान एक SIT म्हणजे स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम तयार केल्ली मटक्या खातीर, जी मटको गॅमलिंग करता तेंचेर लक्ष दवरून त्यांची माहिती जी आसा ती पुलिसांक पुरोवची आनी मागीर तेंचेर धाड घालून तांकां अटक करचे. जवळपास 50 जाणांक ह्या SIT टीमीन घट धरले. पूण आतां ही SIT टीम बंद करची अशी निर्णय जो आसा तो गव्हर्मेंटान घेतलो आनी हेका काशीनाथ शेट्टे ह्या याचिकादारान खंडपीठान चॅलेंज केली आनी आतां खंडपीठान असो निवाडो दिला की SIT जर तुमकां बंद करपाक जाय जाल्यार खंडपीठा कडेन एक अर्ज करचो पडटलो आनी बंद करचो पडटलो. तोपर्यंत SIT ही चालूच उरपाक जाय. ही SIT जी आसा ती बॉसेट सिल्वा यांच्या अंडर चालू असली आणि त्यांच्या अंडर PI कृष्णा सिनारी आणि PSI अक्षय गावकर आणि वामन नाईक यांचे हे जे असले हे 4 जणांची टीम असली आणि ही SIT टीम जी आहे ती मटका गॅमलिंगेचे लक्ष दवरून असली. काशीनाथ शेट्टे ह्या पेटिशनरान जेन्ना कोर्टान खंडपीठान जेन्ना चॅलेंज केली तेन्ना खंडपीठान अशें सांगलें की ही SIT जी आसा ती SIT अशीच मदीं बंद करूंक मेळची ना, त्याच्या खातीर अर्ज करचो पडटलो आनी त्याच्या उपरांत तेचेर डिसिजन घेतलो वयतलो. तर ही SIT जी आसा ती जर हेचे कारण बंद करपाचें म्हणजे बॉसेट सिल्वा हे जे आसा रिटायर जावपाचे आसा आनी म्हणून हे SITचेर निर्णय घेवचो म्हणून खंडपीठान अशें सांगलां की ही SIT जी आसा ती बंद न करता तेची परत नवीन SIT तयार करची आनी ही SIT चालू दवरची. अशीच अपडेट आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत राहतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
मोले बेळगाव अनमोड घाटावेल्या रस्त्या लागसार आशिल्ल्या दूधसागर आजोबा देवस्थाना मुखार आशिल्लो गटार कोयरान भरला. आता पावस सुरू जाल्ल्यान गटारात आशिल्लो कोयर पावसाच्या उदकाक लागून रस्त्यार येवपाची शक्यताय आसा. ताका लागून बेगोबेग संबंधित खात्यान हाचेर उपाय काडप गरजेचें आसा. आमी मोले जे हायवेचेर आसा मोले टू बेळगाव वयतना दूधसागर आजोबा देवूळ आसा ते देवळा कडेन जे सायडीन जे गटार आसा त्या गटारान मोठ्या प्रमाणान बाटले साचले आसा ते तुमोन उरलेले आसा. वयल्यान जे उदक येता ते सरळ थंय हांगा तुमोन उरता आनी हांगा स्वच्छताची भरपूर गरज आसा. तेन्ना संबंदीत जे कोण आसा आमचे देवस्थानाचे जावं संबंदीत खाते PWDचे तेणी हे गटार साफसफाई करपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडेकर. मोले सावन बेळगाव वचपी कंटेनर ट्रक अनमोड घाटाचेर रुतलो. वलतार दुसरे दिकेन येवपी गाडयेक वाट दितना ट्रक रस्त्याच्या भायर गेलो आनी ताचे फुडले टायर वयर जालो. ट्रक गाडयेत कोसळूंक नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. अनमोड हांगा आसा जे जाग्यार सरकारान रस्तो रुंदीकरण केल्लें पूण जी वलता आसा त्या वलतार सद्याक जे टर्न आसा त्या टर्नांचेर रुंदीकरणाची खरी गरज आसलेली सारकी. पूण तो अशें धरल्या कारणान आनी रस्तो उंच आनी ते सकयल आसल्या कारणान तेजो अंदाज येना आनी ते टर्नार जी गाडी कंटेनर टर्न मारताली ती एकदम ते फाटले टायर सगळे ते भितर फोंडकुलान पडलेले आसा. तेन्ना हे जे टर्न आसा शार्प टर्न आसता ती टर्नां सगळी सारकी करपाची गरज आसा. तेन्ना संबंदीत रस्ता विभाग जे खातें आसा तेणी हेचेर लक्ष दवरचें आनी ते जाता तितले बेगीन ही सगळी जी टर्नाचेर शार्प टर्न आसा ती मातशें रुंदीकरण करची. गोमंतक TV खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडेकर. आवाज गोंयचो हें बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes Goa. Contact 9326114919. शेवटचं संधीचं सोनं करा. तुमचं फ्लॅट आजच बुक करा. त्वरा करा, थोडेच फ्लॅट शिल्लक. मडगावमधील मध्यवर्ती ठिकाणी आके येथील जुलिएटा कॉम्प्लेक्समध्ये अगदी परवडणाऱ्या किमतीमध्ये आपल्या स्वप्नातलं घर आजच बुक करा. अत्याधुनिक, प्रशस्त, सर्व सुविधांनी युक्त असे 2 BHK, 3 BHK फ्लॅट्स आणि कमर्शियल गाळे उपलब्ध. बुकिंगसाठी संपर्क करा. MS कजराज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, ऑफिस क्रमांक 2, मजला 3, कर्मा पीस एव्हेन्यू, ओल्ड बस स्टँडच्या जवळ, वास्को कोर्टच्या समोर, वास्को दी गामा, गोवा. फोन क्रमांक 70 20 98 55 77 किंवा 95 27 69 39 10. आर्किटेक्ट विराज देसाई, RCC कन्सल्टंट राजन रेडकर. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात.
गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो